केपेचो कोयरा विल्याचो प्रस्न सुट्टा. केपे पालिकेचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प रोखडोच सुरू जावपाचो आसा. पावसा पयलीं ताचें उक्तावण जातलें. 10 मेट्रीक टन कोयराचेर प्रक्रिया करपाची तांक आशिल्लो हो प्रकल्प पुराय जाला म्हणपाची म्हायती केपेचो नगराध्यक्ष दयेश नायकान प्रुडंटाक दिली. पेडणेचो कोयरा विलो प्रकल्प तयार जाला. सुमार 3 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारला. पेडणे शाराचो आनी सरभोंवतणच्या कोयराचो विलो ह्या प्रकल्पांत लायतले. आमी आयज गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळोवपाक आयल्यात, जो आमकां केपेकारांक मोठो प्रॉब्लम आसलो गार्बेजीचो. पयलीं आमकां गार्बेज उडोवपाक हांगा भरपूर प्रॉब्लम जालो. गांवचे लोक हाडपाक लागले, कित्याक आमी उक्त्यार गार्बेज उडयताले. प्लास्टीक उक्त्यार उडयताले, गोरू खातालीं, तेंची बोकडां आसलीं ती खातालीं आनी ते गोरू ती मरतालीं. त्या खातीर लोक आमकां प्रॉब्लम करताले. आमी एक्वायर ही जमीन 21,000 एक्वायर करून कंपाऊंड वॉल, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पयलीं आमी 5 मेट्रीक टन हाडलो. आयज आमी तो 10 वाडयली. गार्बेज चड वाडटा म्हणून 10 मेट्रीक टन हाडलो. आनी लँडफील सायट जे प्लास्टीक उगड्या उडयल्या तेजें उदक वचून तें पोल्युशन जातालें. त्या खातीर लँडफील सायट आमी तयार केली आनी तितून प्लास्टीक उडोवन आमी तेजेर मड घालपाची, जाणे करून प्लास्टीक हे उगड्यार उडनासतना पोल्युशन जावचें ना. त्या खातीर आमी लँडफील सायट तयार केली. हो आतां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो ऑलरेडी रेडी आसा. तेजो फक्त आमकां आतां स्टार्ट करतले. जशें आमची थोडी क्लिनींग आहा सायट, थोडो आमी कंपाऊंड वॉल मोडिल्ले कडेन आसा, तेचे बी इश्यू जाल्लो तो आमी सारको करून घेतले. आनी बारीक बारीक कामां आसा ती आमी करतकीर हो आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी तेजी इनॉग्रेशन करतले. The total cost of the project is coming to nearly 3 crore of rupees. 5 metric tons per day कचरो पेडणे नगरपालिकेच्या क्षेत्रांत तरी आमी उत्पादन करिना. आनी ह्या कारणाक लागून ऑलरेडी कोरगांव ग्रामपंचायत, मोर्जी ग्रामपंचायत आणि हरमल ग्रामपंचायत ह्या 3 ग्रामपंचायतीन आमकां मागणी केलेली आसा की तेंचोय कचरोची वेवस्था आमी करपाची. विदीन द नेक्स्ट 10 to 15 days प्रोजेक्ट वील बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. म्हाका तरी आशा आसा की बिफोर मॉन्सून्स आमी हो प्रेजेंट करतलो पेडणे शहराच्या नागरिकांक. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. आज हो एक बरो दीस पळोवन आज कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर एक जावन सगळे कावन्सिलर बी एक जावन आज हेची पायाभरणी केल्या आनी हो बेगीन जातलो अशी आशा धरता. जवळ जवळ 40 लाखांचो एस्टिमेट दोन्ही मिळून 14-15 लाखांचो एस्टिमेट केल्लो आसा आनी तें काम आजच्यान सुरू करतलो तो. तशेंच आमचे बॅडमिंटन मटिरियल आमी ऑलरेडी हाडून दवरलेलें आसा. बाकीचे ज्यो गोश्टी स्पोर्ट्सा भुरग्यांक स्पोर्ट्स एनकरेज करपाक जाय त्योय बाकीचे विविध ऑर्गनायजेशन्स, म्युनिसिपालिटी, बाब संजय आनी MLAच्या फंड्सांच्यान ते सगळे आमी प्रोवायड करतले भुरग्यांक. जें कितें आमी तुमकां सांगलां आनी हांगा हांव मुद्दम येता ऑक्टोबर नोव्हेंबरान या आनी फरक पळया. मागीर म्हाका आतां जोसेफ सांगतालो, एंटनी सांगता की हांगा ते सगळे लायटीचे दिवे बिवे पळोवनूच दशा पळोवनूच बरें जालें. ते बरे क्वॉलिटीच्यो सगळ्यो गजाली येवंक जाय. एका धपक्या भितर पावस सोंपता काम सुरू करुया. क्रिसमस येवच्या पयलीं वेगळे म्हणजे कोण जर गेले क्रिसमसाक आयलो आनी ह्या क्रिसमसाक परतो गोंयांत येतलो जाल्यार ताका अशें दिसूंक जाय अरे आपूण कोळंगुटेच पावलो मरे, काय चुकलो बिकलो अशें फिलींग दिवया. सिंगापूर आणि बँकॉक ह्या गरजेचेर करपाच्यो आसा. आमकां सरकारान मोठो बजेट दिल्लो आसा. ह्या बजेटाच्या भितर करपाचें आसा आनी गोंयांत ह्या टुरिजमच्या अंडर आमकां फुलोवपाचो आसा. हें ऑफीस आमचे सगळे हितून आमी सगळे लोकांक जेंकां स्किमी जे आमच्या गोवोरमेंटान इतले स्किमी केला
ते स्किमीचे कोणाक नॉलेज ना तांकां आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन करून तांकां आमी गायड करतले की गव्हर्मेंट स्किमीचे कशें फायदो घेवपाचे. आमी हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे स्किमीचे फॉर्म्स अवेलेबल करतले, हांगा अवेलेबल आसतले आनी प्लस तांकां आमी फिलअप करून ते फॉर्म्स खंय सबमीट करपाचे आनी कसो प्रोसिजर आहा तो सगळो तांकां आमी तांकां दाखयतले. फुटबॉलाक राज्य खेळाचो दर्जो दिल्ल्यान पणजेचे खेळा मोगी हे गजालीचो दबाजो मनयतले. ह्या म्हयन्याचे 21 तारखेच्यान पणजी गोल्ड कप फुटबॉल सर्त जातली. फुटबॉल आनी हेर मनरिजवणेच्यो कार्यावळी 27 ते 29 तारखे मजगती जातल्यो. पणजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल कमिटी हो दबाजो घडोवन हाडटा. कांपालार दयानंद बांदोडकार स्टेडियम परत बांदचो हो संदेशय ह्या कार्यावळींतल्यान दितले. FIFA has started back to sell the tiebreaker, and now with the football festival, I call it a festival, and comes out with some entertaining program for the children, because it's the children who are going to see the best of the city of Panjim in the years to come. The work on the stadium must start immediately. We want a stadium at Kampal, and we have received good support from various teams from Goa, not only for this football tournament, but also for a football fun festival which we have organized towards the last 3 days of this footballing extravaganza. The football tournament starts from 21st of April and it will go on till the 29th. But in the last 3 days, we have organized a football food and fun festival which will have various events. You can see there, we have the tiebreaker, we have futsal. Futsal is a very popular sport in Goa, and we are expecting to receive good support from the various teams for this championship, for this five-a-side tiebreaker as well as futsal championship. We have selected 3 different venues. The main venue will be the Dayanand Bandodkar Kampal football ground venue. I am there as a backing for the stadium in Goa, and still I'll back up that Kampal stadium should come for us to see the games in Panjim, where Panjim people have not even a single ground, a good ground to see the games. So where the equipment is concerned, where the ground leveling is concerned, SSG has provided everything to the concerned committee, where the mud is already put, the ground leveling has been done, and I hope and I pray that the government come with a solid decision that they will complete the ground within 6 months time or 8 months time. They won't delay it, because I think so. The budget was very high. I don't think so. We need a big budget to build this stadium. We need a good stadium where we can accommodate around 8 to 10,000 people. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.